केंद्र सरकाराकडे जाल्ल्या बसकेत सीजेपीन आपल्या कांय मागण्यांक सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा असो दावो केला। तरी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राजीनामो दिवपाचे मागणेचेर सीजेपी ठाम आसा। हे मागणेचेर सरकारान शेनवारा मेरेन वेळ मागला। मजगतीं फावो तो निर्णय घेतलो ना जाल्यार देशभरात आंदोलन चड खर्च करपाची शिटकावणी सीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या। गोंयांत स्मार्ट मीटर आनी वाडपी लायटीच्या बिलांड निशेध करीत लोक रस्त्यार देंवत आसतना मोपा हांगा फॉर्म्युला 4 सर्कीट रेसिंग इव्हेंटा खातीर सुमार 2 कोटी रुपयांचो वीज खर्च सरकारान उखलपाचो निर्णय घेतला। देखून अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रश्न उपस्थित जावपाक लागल्यात। दुसऱ्या वटेन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक काँग्रेसीन खर विरोध केला। सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो, ह्या निर्णया विशीं स्वतंत्र चवकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कौटणकरान मागला। कोम मडगांव वाठारांतलो नामनेच्या दोतोराचो चलो संजील कुडचडकार हाचें शुक्रारा दिसा उजवाडा कथीत अपहरण जाल्ल्याचे सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान पुलिसांची धांवपळ जाली। मडगांव पुलिसांनी बेगोबेग सोद मोहीम हातांत घेवन संजील हाचो कारवार वाठारांत सोद लायलो। हो प्रकार नेमको अपहरणाचो आसा काय हेर कसलो तें अजून स्पश्ट जावंक ना। घोवा बायले मदीं जाल्ल्या वादांतल्यान ही घडणूक घडली आसूं येता असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। फुडल्या चवकशे उपरांत ह्या प्रकरणांतल्यो सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो अशी माहिती दक्षिण गोंयचो एसपी टिकम सिंग वर्मान दिली। गोंयांत पडपी पावसाक लागून महसूल खात्यान नागरिकांक खातीर म्हत्वाची मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्या। तुटंगराचो पावस आनी हुंवाराच्या परिस्थितीत न्हंयो, घसघशे, तळयो आनी उदक आशिल्ल्या सुवातेर वचप टाळचें अशें आवाहन सरकारान केलां। हुंवार आयिल्ले रस्ते, सांकव आनी उदकापोंदाक गेल्ल्या रस्त्यावेल्यान प्रवास करप टाळचो अश्यो सुचोवण्यो दिल्यात। हवामान खात्याची शिटकावणी प्रशासनाच्या सुचोवण्यांचें पालन करचें तशेंच आपतकालीन परिस्थितीत 112 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो असोय सल्लो दिला। गोंय कला अकादमीच्या 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकाला विशीं नवो वाद निर्माण जाला। 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकालांत घोळ केल्ल्यान कला अकादमीचे वांगडी सचिव सतीश गावसान खर निशेध केला। परीक्षकांक काळखांत दवरून सर्तीच्या निकालांत सरळ घुसपागोंदळ आनी बदल केला असो आरोप करून ह्या प्रकाराची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी करीत कला अकादमीच्या वेवस्थापना सयत सरकाराक धाडला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पक्षाचे विरेश बोरकारान ताबो घेतला। बोरकारान सरचिटणीस विश्वेश नायक आणि अजय खोलकाराक निलंबित करून शिस्तबद्ध चौकशी करपाचो आदेश दिला। ते भायर 10 व्यक्तींक बेकायदेशीर पक्षांतल्यान काडून उडयले असो आरोप करून फुडल्या 45 दिसां भितर पक्षाची अंतर्गत वेंचणूक घेवपाचे आदेश तांणी दिल्या। तियारी डॅमांतल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू जाल्ल्यान प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हणून शुक्रारा तियारी धरणाची एक गेट उगडल्या। देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या 6 गांवां सयत सरभोंवतणच्या गांवांनी भंय पातळ्ळा। नीट परीक्षेचे पेपर लीक जावपाचे प्रकरण खूप गंभीर आसा। हे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान कडक पावलां उबारल्यात। केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणाची पुराय चवकशी करपाचो आदेश दिला आनी गुन्यांवकारांचेर बेगोबेग कारवाय करपा खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला। तशेंच गैरवेव्हारांचेर झिरो टॉलरन्स धोरण आपणायला। ह्या धोरणाक लागून परीक्षेची पारदर्शकता तिगोवन उरतली। देखून विद्यार्थ्यांनी आपल्या मोखाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। उत्तर गोंयाबरोबर दक्षिण गोंयांतूय एफडीएच्यो धाडी सुरू आसात। एफडीएन दक्षिण गोंयांत दूध सप्लाय करपी दुकानाचेर धाड घाली। लेबल नाशिल्ले सुमार 20 किलोचे पनीर जप्त केले। जप्त केल्ल्या पनीराची किंमत 30,000 रुपया आसा। तशेंच 7 आस्थापनांक 14,000 रुपया दंड घाला। स्वयंपूर्ण गोंय अभियाना खाला राज्यात भाजीपाला उत्पादनात व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्या आणि भायल्या राज्यांतल्यान भाजीपाल्याची आयात 40% उणी जाल्या।
आता गोव्यातली फक्त 60% भाजी या राज्यातल्यान आयात जाता अशी माहिती कृषी खात्यान दिल्या। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हालींच 25 खात्यांची संयुक्त बसका घेतली आणि फुडल्या 90 दिसां खातीर कृती आराखडो तयार करपाचो निर्देश दिला। बसकेंत खात्यान एक मार्गदर्शक तत्व जारी करून शेतकारांनी रासायनिक साऱ्याचो चड वापर टाळचो अशें आवाहन केलां। कला संस्कृती आणि परंपरेचे दायज सांबाळपी कलाकार आपल्या वावरांतल्यान समाजाक प्रेरणा दिवपाचें काम चालूच दवरलां। फातोडेचो 72 वर्सां पिरायेचो मूर्ती शिल्पकार दामोदर गोविंद नार्वेकार फाटली कितलींशींच वर्सां सावन पर्यावरणाक अनुकूल गणेश मूर्ती तयार करता। इतलेंच न्हय तर ताणें आपल्या कलेन कोंकणी तियात्र आनी मराठी रंगमाची माचयेक एक खाशेली अस्मिताय दिल्या। आषाढी एकादशी निमतान पिळगांवच्यान 20 विठ्ठल भक्त वारकरी दुचाकी वयल्यान पंढरपूर गेल्या। 2013 एकल्यान सुरू केल्ले हे दुचाकी वारीत आता 20 जाण जाल्यात। विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत वारकऱ्यांची दुचाकी वारीक पिळगांव सारमनस जंक्शना कडल्यान सुरवात जाली। कळंगूट वाठारांतल्या फास्ट फूड सेंटर आणि बिर्याणी विकपी दुकानांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घाली। 7 आस्थापनांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। नितळसाण नाशिल्ल्यान आनी वेपार परवान्याच्या नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान 6 आस्थापनां बेगोबेग बंद करपाचो आदेश दिला। पुराय गोंयभर अशे तपासणी सुरू आसतल्यो अशें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां। उत्तर गोंयाबरोबर दक्षिण गोंयांतूय एफडीएच्यो धाडी सुरू आसात। एफडीएन दक्षिण गोंयांत दूध सप्लाय करपी दुकानांचेर धाड घाली। लेबल नाशिल्ले सुमार 20 किलोचे पनीर जप्त केलें। जप्त केल्ल्या पनीराची किंमत 30,000 रुपया आसा। तशेंच 7 आस्थापनांक 14,000 रुपया दंड घाला। गोंयांतली सगळ्यात पोरणी शेतकी परंपरा तिगोवन दवरपी राय हो पयलो गांव। अंदू आवर लेडी ऑफ स्नो इगर्जेंत कणसाचें फेस्त 5 ऑगस्टाक जावपाचें आसा। ह्यान पयलीं 26 तारखेक माडी जातली, तशेंच 27 ते 4 तारीख मेरेन नोवेना जातलीं। भक्तांनी व्हड संख्येन हाजेरी लावन देवाचे बेसाव घेवचे असो उलो फादर पिटर डिसोजान मारला। म्हापसा कदंबा बस स्टँडाचेर दुबावीत पद्दतीन बेवारा संस्थेत 16 बॅगां सांपडलीं। हे खातीर संबंदीत यंत्रणेची धांवपळ जाली। सकाळीं सुमार 6 वरांचेर एका विदेशी जोडप्यान ही बॅगां बस स्टँडार दवरून थंयच्यान पळ काडिल्ल्याचें मुखार आयलां। संबंदीत जोडपे बॅगां व्हरपाक कोण येवंक नाशिल्ल्यान थंयच्या सेक्युरिटी गार्डान पुलिसांक म्हायती दिली। त्या उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत बॅगांची तपासणी केली। संबंदीत विदेशी जोडप्याचो सध्या पुलीस सोद घेतात। सोनम वांगचूक हांणी निमाणे 26 दिसां उपरांत उपोशण फाटीं घेतलें। विद्यार्थ्यांच्या मागण्यां विशीं चर्चा करपा खातीर आनी परीक्षा वेवस्थेत जापसालदारकी सुरक्षीत करपा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळ्ळ्या उपरांत वांगचूक हांणी आपलो उपास सोंपयलो। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नीट पेपर लीक प्रकरणात फास्टॅग कोड आनी कर कॅस दिवपाचें उतर दिलां। पूण ह्या आश्वासनांचे राजकीय आरोप आनी प्रत्यारोप चालूच आसात। जंतर मंतरा लागसार इंटरनेट सेवा बंद करपाच्या आदेशा आड दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या। ह्या संदर्भात दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी जातली। सीजेपी आंदोलना वेळार जंतर मंतरा लागसार इंटरनेट सेवा बंद केल्ल्याच्या आदेशा वेल्यान आतां कोर्ट कितें निकाल लायता ताचेर सगळ्यांचें लक्ष केंद्रीत आसा। सीजेपी आंदोलनाच्या वेळार सीआरपीएफ जवानांक खासा दुसऱ्या राज्यांतल्यान आपोवणे धाडिले। आता मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पश्चिम बंगालांतल्यान खंय सीआरपीएफचे वट्ट 20 कंपनीक दिल्लीत आपोवन हाडला। देखून आता दिल्लीत नव्या सीआरपीएफ कंपनीक तैनात केल्ल्यान आता 50 परस चड अर्ध सैन्याचें बळ वाडला।
सध्या दिल्लीत CRPF, RAF, BSF, ITBP आणि SSB जवान तैनात केले आहेत. ओपन AI ChatGPTचेर आता नवे फीचर हाडला. आता एक युजर आपलो मेडिकल रिपोर्ट, लॅब टेस्ट आणि ॲपल हेल्थ डेटाच्या AIच्या मजतीन सोप्या भाषेन समजून घेवंक शकता. तशेंच हो फीचर दोतोराचो विकल्प नाशिल्ल्याचे कंपनीन स्पष्ट केला. उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्सान नोएडा हांगा हवाला वेव्हार शेल कंपनी आणि पैसे लुटपाच्या आरोपाखाला वावुरपी व्हडल्या नेटवर्काचो पर्दाफाश केलो. भारतात बेकायदेशीर रितीन रावपी चीनी नागरिकांसयत 3 आरोप्यांक अटक केले. STFन लॅपटॉप, मोबाईल फोन, पासपोर्ट, बनावट आधार कार्ड, कंपनीचे कागदपत्र आणि 4.72 कोटी परस चड मोलाचे चेक जप्त केल्यात. चौकशेत जायते शेल कंपनी कडेन आणि हाँगकाँगात नोंदणीकृत फार्मा कंपनी कडेन संबंध आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाला. नोएडा फेज 2 पुलीस स्टेशनात केस नोंद जाल्या आणि फुडलो तपास सुरू आसा. ओडिशाचे दर्यादेगेर आशिल्ल्या APJ अब्दुल कलाम जुंव्याचेर कुशा ह्या एअर मिसायलाची पयली चाचणी DRDOन यशस्वीपणान केली. संरक्षण मंत्रालयाच्या मतान ही चाचणी व्हड गती आणि उंचायेवेल्या हवाई धोक्याचे अनुकरण करपी इलेक्ट्रॉनिक लक्ष आड केल्ली आणि ती एअर मिसायलान यशस्वीपणान आडायली अशें कळटा. भारत, कॅनडा, ब्रिटन, बांगलादेश, पाकिस्तान सहित वट्ट 17 देशांचेर आता आयात केल्ल्या वस्तूंचेर अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्पान 10% टॅरिफ लायला. हाच्या पयलीं भारताक 12.5% शुल्क थारायिल्लो. हो निर्णय 60 म्हत्वाच्या अर्थवेवस्थेक टार्गेट करपी आसतलो अशें कळटा. चालू आशिल्ल्या द्विपक्षीय वेपार कराराच्या वाटाघाटींतल्यान हो प्रश्न सोडोवपाक जाय अशें म्हणटात. अमेरिकेन सलग 12व्या राती लष्करी हल्लो केलो. तातूंत इराणीच्या म्हत्वाच्या लष्करी तळांक लक्ष्य केलां. सुत्रांच्या म्हायती प्रमाण क्षेपणास्त्र सांठोवपाची सुविधा, ड्रोन आगर, दर्यादेगेवेली पळोवणेची सुवाती, हवाई संरक्षण मालमत्ता ह्या लक्ष्यांमदीं आशिल्ली खंय. इराणाची लष्करी हल्लो करपाची तांक उणी करपा वांगडाच तेहरानाचेर दबाव वाडोवपाचो हेतू आसा अशें अमेरिकेचे अधिकारी सांगतात. एक 1100 दिसां सावन पाकिस्तानचो आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खान कादयर आसा. आता ताच्या भलायके विशीं ताचो पूत कासीम खानान एक दावो केला. इम्रान खानाच्या दोळ्यांची दृष्टी कमी जाल्ल्यान तांचेर उपचार करात अशी मागणी ताचो पूत कासीम खानान केल्या.